की आमचे एक वेटरनरीचे सब सेंटर हांगा जावचें. म्हाका दिसता वेटरनरी सब सेंटर आमचे कारापूर आसा आनी दिवचल आहा. ओके, तर मया गांवांत जर डेरी आनिकूय मोठ्या प्रमाणात वाडल्यो आनी खरीच जर गरज आसत जाल्यार ते सब सेंटरूय बी वेटरनरी आमच्या डॉक्टर्सांक येवन पळोवपाक लायता आनी तेय सब सेंटर तांच्या खातीर हांगासर स्पेशली दिता. सातत्यात आज पाडवो आमी गोपुजन सगळ्यांनी केलां. आमी हांगासर गोपुजन ह्या कार्यक्रमाची सुरवात केली. गोंयांतली कपिला गाय हाजेर खरें म्हणजे आमच्या ICRान रिसर्च करून ती कपिला गाय पयलीं जी फक्त 1.5 लिटर दूद दिताली ती कपिला गाय आज 9 लिटर दूद दिवपाक लागल्या. कपिला गायचें दूद हेंय तितकेंच इम्पॉर्टंट आसा म्हणून प्रयोग म्हणून जर खूब जाणांनी सुरवात केली. कारण आमी फाटल्या आमचे गव्हर्नर आसतना श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यांनी गोशाळा थंय सुरवात केल्यो. स्पेशली कपिला गाय थंयसर दवरल्या. ओके, बऱ्याच जाणांनी पळयलें की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गोपुजन करून पाडूक आनी गाय आपल्या घरात दवरल्या उपरांत म्हणजे पॉझिटिव्हिटी गायची कितल्या मोठ्या प्रमाणात आसा हें आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. त्या खातीर गाय आनी गाय पासून आशिल्ले प्रॉडक्ट ताणें म्हटल्या त्या प्रमाणे जर प्रत्येक व्यक्तीन जर सुरवात केली आपल्या गांवांत आसलेली पडीक जमीन आपूण लागवडी खाली हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता हें पॉसिबल आसा. आनी ताका लागून सरकाराचो तेंको ज्या पद्दतीन जाय हांवें सांगपाची गरज ना. कारण आमच्या WRD मिनिस्टरांनी सांगलां, पेमेंट सिटींनी उलयता आसतना सांगलां, जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जावं ते वेटरनरी डिपार्टमेंट, जावं ते WRD डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांच्या मार्फत तेंको तांकां मेळटलो. बट फुडाकार आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाची गरज आसा. स्वावलंबी जातले जर जायत, स्वयंपूर्ण जातले जर जायत, जे आमची भावना अंतर्मळ आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यांची, एकच विशय आमी प्रामुख्यान व्हरचो पडटलो आनी तो विशय म्हटल्यार आमचो शेती वेवसाय. आमचो शेती वेवसाय आनी शेतीक एलायड जितले म्हणून एक्टिविटी आसात त्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी मुखार व्हरच्यो पडटल्यो. आमी अशें म्हणून जावचें ना आनी आमकां लेबर मेळनात, आमकां हें मेळना, आमकां तें मेळना. हांवें पयर सहज एक हिशोब घेतलो. कोल्हापुरांतल्यान जवळ जवळ 30 ते 40 मशिनां आयलीं गोंयांत शेत रोवपा खातीर. 30 ते 40 मशिनां. 40 मशिनाचो पयसो खंय? महाराष्ट्रांत गेलो, कोल्हापुरांत गेलो. आनी म्हूण मशीन सुद्दां पयलीं ते आमगेल्या भुरग्यांनी घेवपाची ती चलोवपाची तयार दवरची पडटली. आसा ते 10,000, 15,000, 20,000 भुरगे फक्त म्हणपाक लागले जर जात की म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी. लक्षांत घेयात, तातूंत भितर कुटुंब जें आसा पळय न्ही हें कुटुंब फाटीं उरतलें. कारण सगळ्याक सरकारी नोकरी जी म्हणटा पळय न्ही ती शक्यच ना. पूण सगळ्याक वेवसाय जो म्हणटा पळय न्ही तो शक्य आसा आनी तो म्हटल्यार शेतीच्या माध्यमांतल्यान. हांवें थारायलें आसा, सुदैवान म्हजे कडेन फाटल्या 3.5 वर्सांक WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तातूंत भरपूर उदक आसा. उदकाची आमी नियोजन बरें केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांवें थारायलें आसा की म्हजे जे इंजिनियर्स आसात, म्हजे जो सरकारी कर्मचारी आसा, जवळ जवळ 200 पयर घेतल्या आमी नवीन, त्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान थारायलां की 10,000 हेक्टर, लक्षांत घेयात, आंकडो परत सांगता हांव, 10,000 हेक्टर जमीन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आमी विकसीत करपाक थारायल्लें आसा.